आपयल्ली ती खंयचो एकूण 33 पंचायत ज्यो सालसेटी भितर 8 मतदारसंघा भितर पंचायत त्यो सगळ्यो पंचायतींक आपयल्यो आनी दोन्ही नगरपालिका सगळ्यांक आपयल्ले खंयच भेदभाव करनासतना आनी हें सुद्दां आमी तांकां म्हणलां की हांगासर तुमी ग्रासरूट लेवलार काम करता सुद्दां खंयच भेदभाव जावपाक जायना खंयच बाबा हो म्हजो सपोर्टर तो म्हजो सपोर्टर न्ही किंवा तो आनी ना ह्या महामारी भितर हे कोरोना व्हायरस आमचे कडच्यान पयस दवरतले जाल्यार प्रत्येकानी हांगा बऱ्यापैकी काम करपाक जाय फिल्डार देऊन काम करचें पडटलें सरकाराचे पदाधिकारी जे आसतात तेंचे बरोबर रावन हाताक हात मेळोवन म्हणटाचें काम करचें पडटलें हे सगळें जाले उपरांत आयज आमचे मिनिस्टरांनी तांकां एड्रेस केल्ले आसात त्यांनी खूबशे सजेशन दिल्ले आसात आनी आमी खास करून तेंचे व्ह्यूज आयकले जेन्ना प्रत्येक सरपंचांनी आपली आपली परीन तांकां समस्या कितें आसता तेंचे आनी हेल्थ डिपार्टमेंटाचें कोऑर्डिनेशन कशें आसा तेंचे आनी पुलिसाचें कोऑर्डिनेशन कशें आसा तांकां आमच्या त्या भागांत जेन्ना आतां आमी कोवीड केअर सेंटर जर आमी मतदारसंघांनी प्रत्येक वाडोवचें पडलें जाल्यार तुमचो रोल कसो आसपाक जाय हें तांकां आमी सांगलें आसा आनी आयज सगळे सरपंचांनी आमकां बऱ्यापैकी कोऑपरेटीव केलें तेमकां आमी हें म्हणलां की प्रत्येक पंचायतींनी आतां सालसेटी भितर 33 पंचायत आनी 2 म्युनिसिपालिटी म्हणजे 35 जाले प्रत्येकान तुमी एक व्हॉट्सअप ग्रूप करचो जेणे करून व्हॉट्सअप ग्रुपांतल्यान तुमी तुमच्या पंचायत जाले सगळे मेंबर जाले 8 जावं 9 जावं 11 जावं मेंबर जाले ताचे भायर सगळे कंसर्न म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंट जावं कंसर्न PI जावं किंवा मामलेदार BDO किंवा प्रोमिनंट जे लोक आसात तांकां सगळ्यांक जॉईन करून तुमी एक व्हॉट्सअप ग्रूप करा जेणे करून कसलीय जेन्ना कितें जाता कसली पॉझिटिव्ह केस जाली जाल्यार ती सगळें ताबडतोब कळपाक जाय जर खंय तरी एक होम क्वॉरंटायन सुद्दां जेन्ना कोणाक करतात तें सुद्दां सगळ्यांक खबर आसपाक जाय कित्याक होम क्वॉरंटायन जाल्लो मनीस सुद्दां तो सारको रावपाक जाय घरांत का थंय सामके पुलीस काय त्याच्या दाराचेर रावतले आनी पळयत रावतले अशातलें काय जावचें ना तर प्रत्येकानी जर आपलो एक्टीव रोल करीत जाल्यार सगळें शक्य आसा तर प्रत्येक पंचायतीक आमी म्हणलें आसा की एक पंचायत तुमी व्हॉट्सअप ग्रूप करा त्या व्हॉट्सअप ग्रुपा भितर आमकां सामील करा जेणे करून त्या भागांनी कितें चलता तें आमकांय कळपाक जाय एक कलेक्टर जावं SP जावं बाकी जे कोण मामलेदार जावं संबंधीत अधिकारी आसा तांकां जॉईन करा आनी त्या भागाक हें करा पण जेणे करून सगळ्यांक आमकां ही म्हायती कळटली आनी जे कितें कडेन गव्हर्नमेंट म्हणजे जे स्टेप घेवपाक जाय ते आमी ताबडतोब घेवंक शकतात दुसरे तेंचे खूबशे सजेशन आमी हें केल्ले आसात तेंचे आयकून घेतली तेमी ग्रोसरी आयटमा भितर काही सजेशन दिल्ले आसात तेमी जेन्ना BPL खातीर सरकार सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचें हें आसा तशें BPL बरोबर बाकीच्या लोकांचे केअर घेवचें अशें काही सरपंच समस्या आशिल्ली म्हणजे सजेशन दिल्लें आसा अशें वेगवेगळ्या थराच्यो समस्या दिल्ल्यो आसा दुसरें तेमी आनीक काही सरपंचान नदरे हाडला की जेन्ना होम क्वॉरंटायन जेन्ना मनशाक करता स्टे मारून घरांत धाडटात तेन्ना हेल्थ डिपार्टमेंटाक आमचे कडच्यान आमकां लेट कळटा BDO मार्फत जावं हेल्थ डिपार्टमेंटा कडच्यान एक 3-4 दिसांनी कळटा ते जर आमकां पयले सुरवातीक कळत जाल्यार आमी त्या मनशाचेर देखरेख दवरूंक शकता की तो मनीस आसा घराक काय भायर सरलो पण हें आमकां ताबडतोब कळचें त्या प्रमाणे आमी हेल्थाक सांगलें आसा कलेक्टराक सांगलां की ताबडतोब तांकां ज्या भागांनी होम क्वॉरंटायन जावन तो मनीस हें करता तेन्ना त्या भागाचो पंच मेंबर आसा त्या भागाचो सरपंच आसा तांकां ताबडतोब तुमी कळोवचें